हे पळय जी गजाल वायट ती वायट, पूण एका व्यक्तीन एक गजाल केली किंवा एका व्यक्तीचेर एखादो आरोप आसा जाल्यार ती व्यक्ती त्या संघटनेचो खंयच्या तरी मेंबर आसता, म्हणून संघटनेचेर आख्ख्या त्याचो संघटनेचेर बॅन घालप हे योग्य नासता. अखेर संघटना ही हजारो लोकांची असता न्ही. चूक एकट्यान किंवा दोगांनी केली जाल्यार त्या दोगांची इट शूड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द एंटायर ऑर्गनायझेशन, हे म्हणजे मत आसा. आता ऑर्गनायझेशन एज सच जर प्लॅन केल्ले आसात ऑर्गनायझेशनान जाल्यार निश्चितपणे ऑर्गनायझेशन वील बी एट फॉल्ट आनी ऑर्गनायझेशना कडेन ताचो हें वता. द थिंग हॅज हॅपन्ड इन इन्सिडंट्स हॅव हॅपन्ड इन द नेबरिंग स्टेट. त्यामुळे नेबरिंग स्टेटीच्या प्रशासनान त्याचो अभ्यास करचो आणि ताणें तेचेर तो निर्णय घेवचो. बेस्ड ऑन दॅट द फायंडिंग्स जी आसतली केसीची ताचे वयल्यान आमकां निर्णय घेवपाक सोंपो पडटलो. गोयचे आमदार विष्णू वाघ यांच्यानी सनातन संस्थेचेर बंदी हाडची अशी मागणी केल्ली आसा आणि आमकां पूर्णपणे खबर आसा की त्यांच्यानी त्यांच्या पूर्वग्रहाक लागून केल्ली मागणी आसा. सनातन संस्थेचेर जे बॅन हाडपाची मागणी केल्ली आसा ताका कसलोच आधार असो ना, ही पूर्णपणे निराधार अशी मागणी आसा. सनातन संस्था ही अध्यात्माचा प्रसार करणारी संस्था आसा आणि ही संस्था आमचे जे हिंदू लोक आसा त्यांच्या मनान हिंदू धर्माविषयी महत्त्व वाटचे, त्याची श्रद्धा वाटची आणि हिंदू धर्माप्रमाणे त्यांच्यानी पालन करचे आणि आपल्या जीवनात महत्त्वाचो आणि आनंदाचो असो पालट हाडचो, त्याच्या खातीर ही संस्था आसा ती अध्यात्माचो प्रसार करता. आणि म्हणूनच ह्या संस्थेचेर बंदी हाडपाची जी मागणी केल्ली आसा हे हिंदुत्ववादी जे आसा, हिंदू लोक आसा किंवा हिंदुत्ववादी आसा तांकां बदनाम करण्या खातीरच ही मागणी केल्ली आसा.